सर्वसामान्य लोकांकडल्यान कामा खातीर पैसे घेवपी सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर कडक कारवाय जातली। तशेंच सरकारी नोकरी दिता सांगून पैसे जोडप्यांचेरय कारवाय जातली। खंयच्याय कामाक जर अशे कोणेन पैसे मागले तर मुखेलमंत्री कार्यालयांत ना तर पुलिशेंत ताची कागाळ करची म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलां। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयभरचे कार्यकर्ते आज बसार हांवें मुद्दामून भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान कार्यकर्त्यांक मेळपा खातीरच हांवें टायम दवरलेलो। ऑलमोस्ट 2 ते 2.5 वरां कार्यकर्त्यांचे सगळ्यांचे गाराणे आयकतलो। प्रत्येकाच्या गाराणे म्हणटा तशें वेगवेगळ्यो कंप्लेनी आशिल्ल्यो, कोणाच्यो रिलेटेड टू द गव्हर्मेंट ऑफिसीस आशिल्ली, आपलें काम डिले जालां, सांगलेलें काम करूं ना अशाय पद्दतीच्यो आशिल्ल्यो। मॅक्झिमम गव्हर्मेंट नोकरे खातीर आशिल्ले, थोड्योश्यो ट्रान्सफर्स आशिल्ल्यो, कोणाच्यो हांगासली थंयसर ट्रान्सफर्स ह्याय बद्दलच्यो आशिल्ल्यो। बट एकंदर ओवरऑल पळयल्या उपरांत बारीक सारीक कामां जी आहा ती म्हाका दिसता थोडीशी जर ऍडमिनिस्ट्रेशन जर बेगीन स्ट्रीमलायन जायत जाल्यार सगळ्यो गजाली ज्यो आसा अजुनूय बी हांव स्ट्रीमलायन करीत आसा। ऑलरेडी ब्युरोक्रसीक मुद्दामून सांगलां की हाज्या फुडें कोणा कडल्यानूच कंप्लेन घेवन उपयोग ना, विशेष करून करप्शनाची कंप्लेन येवंक जायना। म्हणजे कोणाच कडल्यान सामान्य मनशा कडल्यान कोणूच पयशे घेता हें म्हाका आयकूंक येवंक जायना। तें जर कळत जाल्यार डायरेक्टली सांगलां हांवें सीएम ऑफिसाक तेंच्यांनी कंप्लेन करची आनी कोणायचेर म्हणजे तेजेर एक्शन घेवपा खातीर हांव फाटीं फुडें पळोवचो ना। त्याच पद्दतीन काही जाणां कडल्यान म्हाका आयकूंक येयलां की गव्हर्मेंट जॉबा खातीर काही लोकूच पयशे घेवपाक लागल्या म्हणून, म्हणजे मंत्र्यांची आमदारांची म्हाजी बिजी नांवां सांगून। हांव स्पेसिफीक सांगता खंयच्याच जॉबा खातीर कोणाकूच पयशे दिवचे पडना ह्या सरकारान। आनी त्या खातीर जे कोणूय चुकून हांवें मुद्दामून कारण काल सोशल मिडियाचेरूय बी बरोचसो व्हिडिओ एखादो व्हायरल जातालो, ताच्या खातीर म्हाका स्ट्रिक्टली सांगणें आसा कोणूच कोणाक पयशे दिवचे न्ही आनी कोणूय जर कोणाक आढळ्ळे आसत जाल्यार तेजी पुलिशेन कंप्लेन दिवची, ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा ती घेतली वयतली। एक 2-3 जाण म्हाजे कडेन कंप्लेन आयल्या ऑलरेडी गव्हर्मेंट सर्वंटूच अशा पद्दतीचे धंदे करता म्हणून, ताजेर जाता तितके बेगीन जी आसा ह्या सगळ्या लोकांचेर एक्शन घेतली वयतली। गोंयांत जे आसा अशा पद्दतीचे हे धंदे सगळे बंद जावपाक जाय। म्हाका इवन दो ब्युरोक्रसीन सुद्दां कोण पयशे घेता म्हणून जर आढळ्ळो आसत जाल्यार डायरेक्टली म्हाका कंप्लेन करची, हाज्या फुडें कोणाकूच वगी रावचो ना, हें सामकें आसा। हांव सांगता तुका थोड्या वेळान रावता ती थोडीशी जनरल कंप्लेन्स आसात, म्हणजे लायट ना हे ना ती आसा, बट पावस आसा शेवटी आमकांय समजून घेवपाक जाय। उदकाचे बरेचशे कडेन कंप्लेन्स आसा शेवटी ते घेवपाक जाय। बट विशेष करून डेव्हलपमेंटाच्यो व्हडल्योच्यो कंप्लेनी ना। ज्या जाग्यार आमी आतां हायवेज बीन बांदता थंयसरले थोडेशे बारीक सारीक बाकीचे प्रॉब्लेम्स आसा। सो दॅट मीन्स ब्युरोक्रेसी इज चिटिंग पीपल एट सर्टन एक्सटेंट। थोडे जाण आसा काही लोक म्हणजे आम्ही जशें म्हणटा की 100% सदांच कशें आसा ब्युरोक्रसीन आशिल्ले 80% लोक जर काम करता आसत जाल्यार अजुनूय 20% लोक काम करिना। ओके, तांकां जाग्यार हाडपा खातीर जाय त्या पद्दतीन एक्शन जी आसा ही घेतली वयतली। सड्याचो विशय आमी बऱ्या रितीन बेगिनात बेगीन हँडल करता। हांव आनी डेप्युटी सीएम त्या विशयाचेर दोगूय जाण उलोवप चालू आसा।